यात आमी सर्वेस्पराच्या उतराचेर ताचेर आमी नियाळ करुया. जाकोबाचे चिटीन 3रो आवेस्वोर 2री वोड पवित्र पुस्तक हे भाशेन उलयता, खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता. उतरांनी केन्नाच चुकोनात. खंयच्या वाटान आमी चुकोनात? उतरांनी केन्नाच चुकी करिनात. तींच मनशां संपूर्ण जावन आसा आनी पुण्यतायेन कुडी गमावंक ते जाता. जे उतरांनी चुकोनात. सर्वेस्पर हांव येता आमी उतरां चुकची न्हय. जायते फावटी जायत्या लोकांक आमी देवाचें उतर दीत आसा. उतर दिवन उतर दिल्या उपरांत आमी चुकता. जायतीं भावां भयणो म्हजेशी येता आनी रडटात आनी म्हणटा, फास्टर ताणें म्हाका उतर दिलें. कितें उतर दिलें? म्हजेशींच काजार जातलो म्हणलें. तुजे वगोर जिवंक जावचें ना म्हणटालो. हांव सगळें अशें म्हणलें. आनी जरी तर तूं म्हजेशी म्हजो मोग करिना जाल्यार वय हांव मरतलों म्हटलां. हें सगळें उतरां आयकल्या उपरांत हांव सोत म्हूण सजमलें. खरेंच तो म्हजो इतलो मोग करता म्हूण हांव सजमलें. कशे भाशेन मागीर काजार जाल्या उपरांत आमी घोव बायलां भाशेन जेतलीं ताचे पयलेंच आमी जियोचें अशें म्हटलें. खरेंच काजार जातलो असो बरोसो दिवन ताच्या सांगाता रावपाक हांवें सुरवात केली. जाल्यार आतां कितें जालें? थोडो वेळ अशें रावल्या उपरांत एक दीस फोन केल्या उपरांत फोन बंद आसलो. ताजे उपरांत पळय ताजी खबर म्हणटा पळय ती नाच. ताजे उपरांत मेवल्या उपरांत हांवें विचारलें, म्हजेशी काजार जातलो म्हणलें, तुवें म्हाका उतर दिल्लें पळय, उतर दिल्लें, आतां कितें जालें? म्हजी आवय बापूय मानिनात. कित्याक मानिनात? तुजी जात वेगळी, म्हजी जात वेगळी, आतां ती मानिनात. म्हज्या आवय बापाक दूख दिवन आनी हांव तो काजार जाय जाल्यार तूं कशी जातलें? आवय बापाक दूख जातली. म्हाका तूं सोजमीकाय घे. आनी अशें म्हणून तो धांवन गेलो फास्टर. हें कितें? बरवसो दिल्या उपरांत फुटोवन गेलो. ह्या भाशेन एकामेकाक बरोसो दिवन चेडेय आसात आनी त्या भाशेन चेडवांय आसात. हें आतां वाडत आसा जोर दिसा. आमचे मदें अशें उतर दिवन कोण आसा काय? बरवसो दिल्या उपरांत मागीर विस्वासघात करता असलें आसा काय? असलें उतर आयकल्या उपरांत तुमी असले सुवातेर रावपाक परवानगी ना. भावा भयणांनो, जिविताचो फेळ कोण नाका. जिवीत एकदम मोलादीक. हें जिवीत आनी तुमचें तरणाटेपण नाश करिनाकात. मनशाक तुज्या उतरा वरवीं तांकां बरवसो दिवन आनी ताच्या जिविता वरवीं खेव कोत्ता. ताचें फारीकपण दिल्या बगोर सुटचो नाय. तशेंच आवय बापायकूय भुरगीं उतर दिता आमी बरे भाशेन शिंकतलीं म्हूण. एग्जामीन फेल जावचीं ना. तुमचें आमी आयकतलें अशें म्हणटात पूण तांच्या उतरार घोट रावनात. घोव सारके बेबद्यापणान हिंगा थिंगा भोंवतात आनी ह्या भाशेन बायल म्हणटा हें सगळें कितें? ह्या भाशेन पियेवप, ह्या भाशेन येडप, हें सगळें कितें? ह्या भाशेन चलत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचें फुडार कितें? ह्या वाटेन आयकोन सगळें घोव म्हणटा हांव तुका उतर दितां. म्हजेर प्रॉमीस करना, तुजेर प्रॉमीस घेता. तुजी शपथ घेता. आयज सावन हांव पियेवचोच ना. सांजचो मागीर सारको टायट जावन येता. हें कितें कोत्ताय तुवें? तुवें म्हाका सांगलेलें उतर दिलेलें तूं पियोच ना. आतां पोत्तून पियोन आयलाय. आयज सावन ते वायट वस्तूरे लागीं हांव वयचो ना. तसले सोयरीगेतून हांव जियेचो ना. अशें तूं उतर दिताय. पूण पोत्तून तुजे बायलेकूच तूं फटयताय. काम कोत्ता ते सुवातेर थंयसर कोण बरो दिसता म्हणून, कोण थिंगा बरो आसा आनी तुका तें आवडटा म्हणून ताजे बरोबर जिवीत नाश करनाका. ह्या भाशेन जिविताचो तूं नाश करून तुमी चिंतात. आपल्याच्या बायलेक आनी भुरग्यांक एकसुरे सोडून हें सारकें काय? हांव तुमकां विचारतां, तुमी जायतीं जाणां आयज उतर दिता पूण तें उतर तुमी सांबाळटा काय? तूं उतर दिल्या उपरांत तुजो सामकाराक तुजेर विस्वास देंवता. उतर ताणें दिल्लें आसा. उतरांत ताणें अशें म्हटलां, आतां हांव केन्नाच पियोचोच ना. उतर दिल्या उपरांत पळय तेन्ना ताजे इश्ट ताका म्हणटात आतां यात आमी पार्टी करुया. आतां पार्टी करपाक तांचे सांगाता गेलो. ते पार्टी करतना थिंगासर सगळीं झगडीं जाता. त्या झुजांत एकामेकाक मुठी मारतात. तोंडाचेर सगळे घाये पडल्या. तोंडार सगळेच घाये आसात. घरा येता. बायलेक जरूर तिका सोजमीकाय मेळ्ळी. तोंडाचेर सगळे ते घाये पळोवन कितें करचें म्हूण कांय सजमना आनी तें लिपोवचे खातीर तोंडाचेर प्लास्टर घालता. प्लास्टर लायता आनी येवन उगीत न्हिदता. सकाळ जाता, आतां उठटा, आतां वास तरी येतलो काय? सकाळची बायल येवन विचारता, कितें जालें रे? पोत्तून तूं राती पियोन आयलाय अशें विचारतोच. तुजी शपथ, तूंच पळय कसलो वास येता काय? काल राती पियेला जाल्यार आतां कित्याक वास येतलो?
पळय तूंच पळय वास येता काय अशें म्हणटोच बायल म्हणटा. वास येना पूण जो प्लास्टर तुवें तोंडाक लावंक जाय पळय त्या आरशार कित्याक चिपकायलाय अशें विचारलें. ताणें कितें केलें तो रातचो येवन तोंडार जाला पळय ते गाये दिसना जावच्याक आपल्या तोंडाचेर तो प्लास्टर लावचे बदलेक आरश्यान पळयल्यार आरश्याक ताणें प्लास्टर लायलो. कोणाचेर? आरश्यार. सकाळची बायल उठ्ठा आनी पळयता आरश्यार सगळें प्लास्टर आसा. घोवाशीं येता आनी पळयता ताच्या तोंडाक पळयल्यार सगळेच घाये जाल्या. आयज आमचे मदें जायतो लोक आपल्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांक फटयतात तसले तुमी मातशें आयकात. अशें करिनाकात. 10,000 दी म्हणटात आनी 2 वप्त्यां तुमकां दिता आनी तेज्या उपरांत तुमी दिनान. ताणें बोरवोसो दिवन तुका 10,000 दिल्या उपरांत तुमी दिनान हें सारकें? एक जाणटो मनीस जो 70 आनीक 70 वर्सांचो आसलो पळय तो म्हाजे लागीं येवन म्हणटा 30 लाख रुपया. जिवीतभर मेहनत केल्या उपरांत म्हज्या हातीन 30 लाख आतां आयले. हे 30 लाख घेवन आतां म्हज्या भुरग्यांचे काजार कोत्तलो आनी तांकां कांयच आतां उणें जावचें ना. असलें सोंपोन पळयलें. आमच्याच सोकला कोण एकलो मनीस रावतालो सारको बरो उलयतालो तो म्हाजेशी. म्हजें दूख आनी कोश्ट हांव ताका सांगतालो. 30 लाख रुपया म्हाका मेवले. जिवीतभर हांवें त्रास केलो पूण अशें म्हणटा. 30 लाख घेवन म्हज्या भुरग्यांचें कितें तरी हांव कोत्तलो. 30 लाख घेवन तूं कितें कोत्तलें म्हणटा. कितें तरी करूंक जाय. बरें तूं एक काम कर. तूं म्हाका वळखताय? वय हांव तुका बरे भाशेन जाता. तूं म्हाज्या सोकलात रावताय. म्हजेर तुजो बोरवोसो आसा. तूं हें कितें विचारताय? कित्याक बोरवोसो आसचो ना? बोरवोसो ना जाल्यार म्हजें दूख सूख तुका हांव कित्याक सांगता? जाल्यार तूं एक मातशें काम कर. ते 30 लाख रुपया तूं म्हाका दी. हें वरस काबार जावचे वादीच 30 लाख आसा पळय ते हांव 60 लाख कोत्तलो. हें कशें घडोवंक येता? ना म्हजो वेपार तसलो. फायदो जातोच 100 आनी 200 पासून आमकां केन्ना केन्ना मेवता. 1 वर्सा पाशेंसान राव. 30 आसा पळय ते 60 कोत्तलो. बरोसो आसा जाल्यार दी ना नाका. हें कितें? कित्याक बरोसो ना? तूं बरो मनीस म्हूण हांव जाणा. कित्याक तो त्या भाशेन उलयतालो. 30 लाख वता आनी ताज्या हातान तो दिता. परतून दोबरदान दितलो म्हणटा. एकदम बरे भाशेन उलयतालो. सदांच तो बरो उलयतालो. 10वो म्हयनो येयलो, 11वो म्हयनो येयलो, केन्ना केन्ना घरा येतालो. चडसो घरा आसतालो. पूण तेजे उपरांत थिंगासोर पडेत जाल्यार त्या उपरांत त्या घराक सारकेंच तालें पडलें. हो जाणटो आतां सारकोच घाबरलो. हें कितें हिंगा दार बंद आसा? तालेंय आसा त्या घरार. तो तें जोनें लुकटें करून पळयता. ताचें काळीज बंद जावपाची सुवात आसली. कितें जाणें एकूय वस्त त्या घरान नासली. केन्ना ताणें तें सगळें रितें केलें आनी गेलो. ताका फोन केल्यार बंद मेवता. फोन बंद आसा. बंदूच आसा. कितें जालें कोण जाणा. खंय गेलो नोको आमी. आयकात. तो जाणटो येवन रडटा आनी म्हणटा पास्टर हांवें जिवीतभर जोडलेली जोड हाडून ताचेर भरोसो धरून ताचेरूच हांवें भरवोसो ठेवलो. ताका दिल्या उपरांत ताणें म्हाजो धक्को घेतलो. सारकोच विश्वासघात. भरवोसो दिवन फटोवप. आतां म्हजी परिस्थिती अशी जाल्या पळय थोडें तरी म्हाका आनी म्हजे बायले पासत ताजे वखदां पासत थोडें तरी वखदां घेवचे खातीर पयशे येयना आनी सारकेच आमी बेजार जाल्लीं आसा. ताणें उतर दिलेलें. तुजे पयशे दोबरदान वाडटलो. ताजेर भरोसो ठेवलो. हांव फटवलो. मागतां लोकांक भरवोसो दिवन तांचो विश्वासघात तुमी करचे न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा जायत्या वाटेनी तुमी चुकता पूण उतराचे वाटेन तुमी चुकचे न्हूय. तुमी उतर दिवन त्या उतराचेर थीर रावन त्या उतरा वरवीं तुजी आख्खी कूड तुज्या ताब्यान तुज्या कंट्रोलान आसतली. घोव मरोन गेलो, बायल विधवा जाली आनी पूत अनार्थ जालो. आवय आपल्याचे जायतो मिनत करून पेड्याक ते वाडयताली. हें पळोवन चेड्यांनी म्हणलें हांवें कितें तरी करूंक जाय. तेन्ना आवयचे कश्ट उणें जातले. आवय म्हाका परमिशन दिल्या उपरांत हांव वचून कसले तरी सर्वीस करतलो अशें म्हणून तो भायर सरता. बरी एक खबर घेवन येता. आवय एका बोटीर. त्या बोटीर म्हाका एक सर्वीस मेवली. 3 म्हयने त्या बोटीचेर प्रवास करूंक जाय आनी तेज्या उपरांत हांव घरा येतलो. उपरांत परतून म्हाका वसोंक जाय. आवय खुशाल जाली. फाल्यांच वसोंक जाय. वयता आसतना आवय त्या पुताक लागीं आपोवन ह्या भाशेन भुरग्यांक विचारता पुता म्हाका एक उतर दिवशी. कितें आवय? हो संवसार पातकान भरलेलो आसा. जो आमी पळयता थंयसर पातक वाडत आसा. ह्या पातकान भरलेल्या ह्या समाजान जरी तर स्वतान तुवें तर जियोंक जायत जाल्यार हें पवित्र पुस्तक दर एका दिसा वाचूंक जाय पुता.
तुका प्रमाणीक आनी स्वतान चलयता पळय त्या सर्वेस्पराशी सदांच ताचे सोयरी गुंतोवन तुवें रावंक जाय. सर्वेस्पराचो उगडास दोन ताज्याच सांगातान सदांच तूं जिये. सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. सकाळचें उठोन पवित्र पुस्तक वाचतलो म्हूण मागणें करतलो म्हणून न्हिदचे आदींच त्या आख्या दिसा पासत कितें चुकलां पळय ते सर्वेस्पराशी चुकोट मागप, नेमयेन रावन मागणें करतलो म्हूण पवित्र पुस्तक वाचून ताचे स्वताच तेतूं चलतलें म्हाका उतर दिवशी तूं. तिन हात मुखार काडलो. चेड्यान ती बासावणी दिली. वय, हो संवसार आत्तो पत्तो जायत. हांव जरूर सकाळीं आनी सांजचें उतर वाचतलो, मागणें करतलो. हें उतर दिवन तो भायर सरलो. त्या बोटीर काम करपी थिंगा 7 जाण आसले. ते सर्वेस्पराचेर बावार दवरिना, तेंचे विस्वासूय ना, पूण देवभिरांतीचे ह्या तरणाट्याक ताची फकाणां करप, ताका सारके त्रास करप, ताका ते रडयताले. तरी आसतना तांची बेपर्वा करून तो मागणें करतालो आनी देवाचें उतर वाचतालो. आनी ज्या वेळाचेर तो उतर वाचतालो आनी मागणें करतालो त्याच वेळार ते ताका कसलें तरी काम दिताले. तरी आसतना मदल्यान तो उठोन कामूय करतालो. ते कितले त्रास करून आनी राग करूनय तांचेर तो मातूय राग घेयनासलो, तांचो दुवेस करिनासलो, कसलें तांकां वायट करिनासलो. ते नेणार म्हणून ते कोत्तात अशें चिंततालो. पूण थोडे जाण भितर द्वेस कोत्तात, भितरल्यान राग दवरता. ते एकदम बोल्डिश्ट आसता, तेका लागून ते म्हाका मारता. जरी तर म्हाका तर बळ आहलें हांव तांकां सारकोच काबार करपाचो. ह्या भाशेन भितरल्यान ते चिंतीत आसा. जायते फावटी घोव आपले बायलेशी सारके पिशापणाचो वावर कोत्ता. रागान तो वागता आपल्याचे बायलेशीच मारूंक येता पळय तेन्ना तुमी कितें कोत्तात सांगात. पत्तून दिवचे बदलेक तो मारतलो म्हणून भितरूच म्हणटा ताचे हात मोडोन ताजे ते पांय मोडोन अशें हार जावं अशें म्हणटा हो ना. तुमी सारकें सांगात, तुमी म्हणटा. पूण हो भुरगो तसो न्हय. ताका कितलेय त्रास करून, ताका कितलेय ते कोश दिल्यारूय कांयच तो म्हणनासलो. उगी रावन सगळें सोंसतालो. ताका दिल्लो पळय तो वावर तो बरे भाशेन कोत्तालो. कसलेच त्रास नासतना कोत्तालो, पूण कसलोच फायदो ना. हेका अशें न्हय, ताका मुठी पासून मारताले. मागणें करचे वेळार फाटल्यानसान फोंट मारताले. तरी तो मागणें करपाचें सोडिना. ताका रागूय येयनासलो. हें कितें, ताका फोंट मारल्यारूय ताका राग येयना, ताका मुठी मारी जाल्यारूय ताका राग येयना. आतां ताका अशें न्हय, तेजे दोनूय दोंके बांदता आनी दर्यान घालता. ज्या भाशेन आमी एक बाल्टी त्या बांयत उडयतात त्या भाशेन ते दोनूय पांय बांदून त्या दर्यान ताका घालतात आनी ताका भायर काडून आतां म्हूण मागणें करचो ना, बायबल वाचचो ना. तो अशें म्हणटा, जीव गेल्या पर्यंत हांव मागणें करचें बंद करचो ना, बायबल वाचपाचें बंद करचो ना. भितर उदकान बुडोवन भायर काडटा, भितर उदकान बुडोवन पत्तून भायर ते काडटा. कितलेच पावटी अशें करूनय मागणें करपाचें बंद करचो ना, बायबल वाचपाचें बंद करचो ना. जेन्ना तो निमाणो सुस्कार घेतालो पळय तेन्ना ताका ते काडटा आनी त्या बोटीर दवरता. तेन्ना तो मोत्ता त्या भुरग्यान कितें म्हणलें तुमी जाणो काय? आतां हांव मरपाचो आसा. म्हजी कूड तुमी त्या बॉक्सान घालतले. त्या खाशावाचेर अशें बरयचें, अशें बरयचें काय कितें बरोवंक जाय? आवय, तुज्या पुतान तुका दिल्लें पळय तें उतर. जिवीत म्हजें साडलें पूण उतर दिल्लें तितून चुकोंक ना. कसलें उतर दिल्लें? म्हज्या आवयक हांवें उतर दिलें. म्हजें जिवीत भर प्रमाणीकपणान चलयता पळय त्या पवित्र पुस्तकाक हांव सोडचो ना म्हूण. म्हाका एक सोबीत फुडार दिता पळय त्या सर्वेस्पराक विसरचो ना म्हणून आवयक म्हजे हांवें उतर दिलां. म्हज्या आवयक दिल्लें पळय त्या उतरा पासत जिवीत पसून दिवपाक तो तयार जालो. पूण त्या उतराचेर तो नेगार वसोंक ना म्हणून ताका लागून सकाळ आनी सांजचो तो मागणें करतालो. पवित्र पुस्तक वाचता तेंच म्हजें प्रमाणीकपणाचो आदार, तेंच म्हजे भावार्थाचो आदार. हेंच म्हाका तुमी म्हाजेर खोश कोत्ताले पळय तें सगळें सोसूंक गोठा दिता पळय तें पवित्र पुस्तकूच. हीं उतरां आयकत आसतना ते 7 जाण आपले दिमयेर आयले. तूं ल्हान आसाय पूण तुजे काळीज इतले व्हडते अशें म्हणलें. हें पवित्र पुस्तक एकदम बरें. हें जाणा हो तुमी नोको. ते 7 जाण युरोप ह्या प्रांतान सर्वेस्पराची सेवा कोत्ता. त्या तरणाट्या सांगाता मेळोन आवयक उतर दिलें ते उतराचेर घोट रावलो. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी देवाच्या हाजीरपणान येवन केन्नाच हांव फोटी मारचो ना ह्या भाशेन आमी भासावणी दिता. ओ प्रामाणीकपणान आमी जोडचें ना म्हूण उतर दिता. केन्नाच आमी कोणाचें वायट करचें ना म्हूण उतर दिता.
आपूण केन्नाच मागण्याचें जिवीत उतर वाचपाचें सोडचो ना. उतर दितात केन्नाच तुमी घरान सुगणी कोचचें ना म्हूण. आवाज आनी बोबाट केन्नाच आयकोंक येवचो ना. म्हजे पत्नीक हांव दूख दिवचें ना. म्हज्या घोवाक हांव सतायचें ना. घोराक इफेंट करचें ना. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान कितले फावटी तुमी उतर दिलां? एके वाटेन उतर दिवन परतून तेंच आदलें तें मेळ्ळेंच जिवीत जियेता. फामील आनी फामिलीची रेस्पेत सगळ्या लोकांच्या मुखार ते चाकलां उडयता. हांव विचारता तुमकां, ते उतर दिता आनी उतराचेर तुमी थीर रावता तसले मनीस काय? सर्वेस्पराक उतर दिवन मागीर तुमी चुकता. घोव बायल एकामेकाक उतर दिवन मागीर चुकता. आवय बापायक उतर दिवन मागीर तुमी चुकता. आनी इतलेंच न्हय, सर्वेस्पराच्या आजीरपणान तुमी घेता पळय तो निर्णय, तुमी एक भासावणी दितात आनी मागीर चुकता. कित्याक तरी तुमी भेटयतले. ह्या भाशेन हांव देवाची सेवा करतलें अशें तुमी उतर दितात आनी तेजे उपरांत तुमी मागीर सोदता. पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, तुमी उतर दिल्या उपरांत तें चुकोवं नाकात. जेन्ना खंयचोय मनीस आपल्याचें उतर दिवन मागीर तो चुकता जाल्यार तो केन्नाच सारको ना. अब्राहम लिंकन अमेरिका देशाचो प्रेसिडेंट जाल्या उपरांत ताचो ल्हानपणीचो इश्ट तो सारको ताका येवन मागीर मेवलो. ते दोगूय मेवले आनी एका हॉटेलान बसोन तेणे उलयताले पळय तेन्ना विस्कीची बाटली हाडली. 2 ग्लासूय थिंगा दवरले. ते ग्लासान तो विस्की ओतयतालो. अब्राहमाचो इश्ट, तो ल्हानपणीचो इश्ट. आनी विस्की ओतयता आसतना अब्राहम लिंकनान म्हणलें, म्हाका मातशें सोड, हांव पियेवचो ना. हें कितें? इतल्या वयल्या पाडवेर तूं पावलाय आनी पियेवचो ना अशें म्हणटाय? ह्या दिसांनी आनी असले पिरायेचेर असल्या पदवेर रावनूय खावन जेवप म्हणल्यार एक बाग न्हू. अब्राहम लिंकनान म्हणलें, हांव पियेचो ना. कित्याक पासत? हांवें उतर दिलां. कसलें उतर तुवें दिलां? अस्तरेंत हांव पयस रावतलों, सोऱ्यांत हांव पयस रावतलों, असले बेबदेपणांतल्यान पयस रावतलों. वळखोना पळय ते अस्तरे बरोबर वयचो ना म्हणून हांवें म्हाकाच उतर दिलां. म्हजे आवयक हांवें उतर दिलां. हें कितें? तुजी आवय तो ल्हानपणी आसतनाच मेलोय? वय, हांव 8 वर्सांचो आसतना, जेन्ना हांव 8 वर्सांचो आसतनाच म्हजी आवय तिणें आपले उंटवेन म्हाका दवरलो. पुता, म्हजे मागणें एक दीस फळ हाडटलें. तूं एक वर्तो मनीस एक दीस तूं जातलो म्हणून जाणा. प्रमाणीकपणान आनी स्वतान जे येतात पळय तांकां सर्वेस्पर तांकां आशिर्वाद घालता आनी वयर काडटलो. पूण हांव सांगता तें उगडास दवर. सदांच मतीन दवर, आयज म्हाका तूं उतर दी. कितें आवय? वायट संगती तूं कोचचो नाय म्हणून, व्यभिचार कोचचो नाय म्हणून, त्याच भाशेन सोरो केन्नाच पियेवचो ना म्हणून म्हाका तूं उतर दिवशी? कितले वर्सांचो आसलो? 8 वर्सांचो आसलो. हांवें तें उतर मागलें. वायट इश्टाक न्हय, तसो सोरो हांव केन्नाच पियेवचो ना. हें म्हाका उतर दी. अब्राहम लिंकन म्हणटा, 8 वर्सांचो आसतना म्हजे आवयक हांवें तें उतर दिल्लें. अस्तरेक म्हणटा ती हांव वायट नदरेन केन्नाच पळयचो ना. म्हज्या जिवितान हांव केन्नाच सोरो पियेवचो ना म्हणून म्हजे आवयक हांवें तें तेन्ना उतर दिल्लें. तातूंत हांव चुकचो ना. हें आयकल्या उपरांत तेजे ते इश्टाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतालीं. तूं कित्याक रडटाय भावा? अशें म्हणटालो, तुज्या भाशेन आवय. म्हज्या असल्या बेबद्याची त्यो आवय आसली जाल्यार हांव येदो व्हडलो बेबदो जावचोच नासलो. तुजे भाशेन आवय पळय म्हजी आसली जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. इश्टानो, जरी आमी ओतमीक जाल्यार आनी सर्वेस्पर आमचे मदें जियेता जाल्यार सर्वेस्परा बरोबर जियेता म्हणून ताजे गूण कितें? मोग, खुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, खुरपा, बरेंपण आनी आमी आतां नियाळ कोत्ता पळय तो भावार्थ. तुका पळोवन लोकांन अशें म्हणूंक जाय पळय ताचेर आमी भावार्थ धरूंक जाता. उतराचेर बरवंसो, ताच्या कोडण्यान बरवंसो, ताच्या वावरार पसून तो बरें कोत्ता. एकदम तो भावार्थी असलो मनीस तो. तुका पळोवन लोकांन अशें म्हणोंक जाय. असलें जिवीत तुवें जियोंक जाय. आनी निमाणें खोणें तिसरें, कामाचेर बरेंपण. जोडटाय पळय थिंगासर तूं बरें करूंक जाय आनी तूं वावर कोत्ता पळय थिंगासरूय. आनी आतां तूं काम कोत्ताय पळय थंयसर पसून भावार्थी. तूं जंय खंय आसाय, जंय खंय तूं काम कोत्ताय त्या सुवातेर बऱ्या भाशेन राव.
एक मनीस ड्रायव्हराचें काम करतालो आनी त्या फामिलीन तांचे धुवेक कॉलेजीक व्हरपाचें आनी परतून हाडपाचें ताचो काम जावन आसलें. ताचेर बोरवोसो धरून ते आवय त्या चेडवाक कॉलेजीक धाडटा आनी तेज्या उपरांत हांगासर ती परतून घरा येतो म्हणसर ती वाट पळयत आसता. एक दीस ताचें चेडूं घरान येवंक ना. कितें जालें काय म्हणून अशें पळोवपाक ती गेली. कार कॉलेजी कोण्यांत आसली. चेडूं घरान येवंक ना. तो ड्रायव्हरूय घरा येवंक ना. कितें घडलें काय थंयसर. ताणें सगल्यो फटी मारल्यो. एक बरें फुडार आवडायतालें पळय तें चेडूं, ताचे जिविता बरोबर तो फेवलो. ताणें ड्रायव्हराचें काम करूंक जाय आसलें, पूण थिंगासर ताणें फुसलायलें. त्या चेडवाचो मोगी जालो आनी त्या चेडवाक घेवन गेलो. कितलें वायट न्हू हें. ड्रायव्हराचें काम करतलो म्हणून हें चिंतून ताका थिंगासर कामाक दवरलो. पूण चेडवाचोच फुडार ताणें विबाड केलो. असले मनीस आसा काय? तूं जें कार्य कोत्ता पळय थंयसर तूं बावार्थान तुवें थिंगा रावंक जावो. स्वतान तुजें जिवीत जिये. जरी तर तूं पुलिसाचे अधिकारी आसाय, एक दोतोर तूं जाल्याय, एक वकील तूं जाल्याय, एक ड्रायव्हर जाल्यार, एक आमदार जाल्यार, तुका ती जबाबदारी दिल्या, तुका दिल्या पळय ती बऱ्या भाशेन सारकी जबाबदारी ती खोर. लोकगणीत 12 आनीक 7वी वोड. मोजेस सर्वेस्पराचे सगल्या त्या वावरांत सारकोच विश्वास पुरण केले. सर्वेस्परान मोजेसाक एक असलें जबाबदारी दिली. मोजेसाक सर्वेस्परान एक फुडारी केलो हें बायबल सांगता. ते फुडारीचें जिवीत सारकें जियोवच्याक मोजेस सारकोच एकदम विश्वासयोगितान केलें. ब्लड बँकान ताका काम दिलें. कोणाक तरी रक्ताची गरज आसा जाल्यार ती रक्ताची पाकिटां पळय ती हिंगासर वाटेर ती दाखोवन तांकां दिवपाची. हें ताचें काम आसलेलें. आनी हेंच कार्य तो बरे भाशेन कोत्तालो. मेहनत करून तो थिंगा वावर कोत्तालो. ताका एक पूत जावन आसलो आनी तो बरो ताका देखभाल कोत्तालो. त्या पुता पासत जायती ताची येवजण आसली आनी तेन्नाच ताका असली एक येवजण आयली. जरी तर हांव स्वतान हांगासर काम करीत जाल्यार म्हज्या चेड्याक हांव म्हाका बरी सर्वीस दिवचो ना. कशेय भाशेन वायट रितीन हांवें जोडूंक जाय अशें म्हणून ते रक्ताची पाकिटां तो आतां कितें तरी थिंगासर मेळोवंक लागलो. ते रक्ताच्या पाकिटांतल्यान पळय ते वद्दें रगत काडटालो आनी तातूंतल्यान मागीर वद्दें सलायन म्हणटा पळय तातूंतलें उदक काडून तो तितून घालतालो. ती पाकिटां घेवन ती कोणाक गरजेक आसा पळय तो तांकां तो दितालो. त्याच भाशेन ताणें एक पाकीट कोणाक तें व्हरोन दिलें. तें दिल्या उपरांत ताणें दिल्या पळय तें दुडू तो आतां मेजूंक लागलो. थोडे लोक थिंगासान चलोन येताले आनी अशें म्हणटाले, हाय सायबा, तो भुरगो मेलो. तो सारको नासलोलो पूण कोण एका वायट मनशान सारकें रोगता भशेन दुसरें रगत नाका जालेलें ताका दिलें अशें म्हणटा. तो भुरगो मेलो आनी ती आवय सारकीच आतां रडटा. खोटो मनीस पळय रोगताचो पासून सारको न्हू पळय तो वेपार कोत्ता. सारकें ना पळय तें रगत दिलां असलो वायट मनीस अशें म्हणटानाच ताका सजमोलें. तो चेडो मेलो म्हणून उगी रावन थिंगासोन भायर सरलो. थंयसरल्यान तेन्ना तो घरा गेलो पळय. घरांतले दारवंटे बंद आसले. दारवंटे बंद आसता म्हणून तें तुका खबर ना कितें जालें तें? ना तुका खबर ना काय कितें जालें? तुजीच बायल तुज्याच भुरग्याक हॉस्पिटलान घेवन गेले तो सारको बरो नासलो म्हणून. अशें आयकोताच वेगळ्या तो हॉस्पिटल गेलो. खंयचें हॉस्पिटल काय ताणें विचारलें. तेंच हॉस्पिटल जंय तेणें रगत विकलेलें पळय तें. वयता वोसोन तेजे बायलेक मेवता. ती बायल सारकी रडटाली. कित्याक तूं अशें रडटाय? ती म्हणोंक लागली, आमच्या पुताक एक एक्सिडेंटान ताका लागलें आनी ताजें जायतें रगत व्हांवलें. हॉस्पिटलान हांव घेवन येयलें. रोखडेंच ताका रगत दिवंक जाय अशें म्हटलें. बेगीनच रगत जाय म्हणून कोणें म्हाका सांगलें हांगा कोण रगत विकता म्हणून. ताचे लागचीं आमी तें रगत घेतलें आनी तें रगत म्हज्या पुताक घातलें आनी तें रगत ताका दिल्या उपरांत तें सारकें रगत नासलें. वणटीर आपली तोकली तो मारूंक लागलो. आय, हांवेनच दिल्लें पळय तें रगत सारकें नासलें तें. म्हज्याच पुताचो जीव घेतलो. ताजो वावर जावन आसलें. बऱ्या भाशेन ताणें तें रगत विकूंक जाय आसलें पूण ताणें तें रगतान कितें नाका जालें. कित्याक? अप्रमाणिकान जियोप सारकें न्हू पळय ती जोड जोडूंक. हें उदाहरण हांव कित्याक जाय तुमी जाणो काय? आमकां दिला पळय तो वावर आमी तें सारकें भावार्थान तर करिना जाल्यार आमी त्या वावरांत सारकें ना जालां आनी मागीर तितून नाका जालेलें करीत जाल्यार तेंच आमच्या पासत श्राप जातलें. त्या दिसा सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, त्या खोडपा लागीं तूं उलय. ते फातरांतल्यान उदक व्हांवतलें. पूण मोजेस उचांबोळ जावन तोरागाबोरी जावन त्या खोडपाचेर ताणें बडी मारली. पूण तरी आसतना उदक व्हांवलें. कोणाक नुकसाण जालें तुमी जाणो काय? मोजेसाकूच नुकसाण जालें. बासायल्या त्या देसान सगलीं वेतलीं पूण तूं त्या बासायल्ल्या देसान वयचो ना. आयज म्हजीं उतरां आयकोतात ती म्हजी भाव भयणांनो, उतरांत थीर रावात.
आमकां दिला पळय तें कामांत आमी सारकीं आमी थिंगा रावचीं. आमी जोडटात ती जोड स्वतान आमी जोडची. कित्याक आमी अशें म्हणटा? आमचे भितर जे येता पळय तो खरो सर्वेस्पर तो. आमचेर बरो वसो देंवता तसलीं आमी पळय तीं भुरगीं आमी. तसल्याच बोरवाश्यार आमी जियोंक जाय. बोरवाश्या पळय आसा तसलीं आमी असलींच कुरपां घेवन असलीं कुरपां आमकां मेळो म्हणून आमी मागणें करुया. अशींच आमी सगलीं मागणें करुया. आतां आमी ह्या वेळाचेर खोरुया. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तुजे ते बरे गुणान सगळ्यांकीन बरें ते विश्वासयोग्यताचे गुण तूं सारकोच बोरवोसो थेवूंक जाता तसलो तूं देव. कारण तूं बासायताय तें बासावण दिताय आनी तें तूं पुरें कोत्ताय. तूं मोडिनाय. तुजेर भावार दवरता पळय ती आमी आमचें उतर आमी मोडूंक उपकारोना. तुजे भितर रावन आमी फटिंगपणाची जोड जोडचें ना. तुजे भितर आमी जियोन आमी सगलीं आमकां दिला पळय ती जबाबदारी आनी आमचो वावर तातूंत आमी आळशीपण दाखोवचें न्हू. आमचे सरभोंवतणी जेन्ना लोक आमकां पळयता एकदम बरो तो भावार्थी ताचेर बोरवोसो थेवता. बोरवोश्याची ती ओस्तोरी ह्या भाशेन असलीं उतरां आमचे सरभोंवतणी मनशां अशें म्हणपाक असलें जिवीत आमकां तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून सावथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवंक जाय. आनी विश्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. काल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणा? हो कालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन काल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसावन घालचें ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार. एड्रेस कल्वरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, Hyderabad 72.